ब्रेस्तारा गोवा 365 वास्कोच्या बस स्टँडाची अवतिकाय दाखयल्ली. देशांतल्या अतिमागास जिल्ल्यांतलो कसो तो जावन रावला. येरादारी मंत्र्यान सांगलां त्या प्रमाण केंद्राच्या फंडांतल्यान तो जाता तेन्ना जातलो, पूण सध्या तांणी बस स्टँडाचो रस्तो जाग्यार घालपाक आरंभ केला. श्रीफळ वाडयल्या उपरांत माविन गुदिनो गोवा 365 कडेन उलयलो. कदंबा आमचे वास्को सिटीचे येदे व्हडले बस स्टँड आहा, पूण म्हाका दिसता हांगा सदांच आश्वासनां दिली गेली, कांयच जावना. म्हाका दिसता दाजी सालकर आमदार जातकच वास्कोन कितें कितें जायत आसा आनी हे एक उदाहरण जावन आसा. हांगा बस स्टँड टारींग रोडाचे जाता. आमी सुरवातेकूच सांगिल्लें इलेक्शना पयलीं आमी दोगांय मेळून काम करतले, पूण आतां मेळून काम करता. सुरवात बऱ्यांतलो बरो जाल्लो आसा. हो रोडाचो 1.5 crore जातले आनी म्हाका दिसता व्हडल्या प्रमाणात थिंग भितर कदंबा बस भितर येता थिंगा सारखे थिंगाय काबार जाल्ले आसा. ती एस्टिमेट ऑन एमर्जन्सी बेसीस हांवें करपा लायला. तेजे शिवाय पयलीं हांवें हेजे पयलीं सांगिल्लें आसा हांगा बस स्टँड पयशे ना म्हूण जे आमी बस स्टँड बांदपाचे आसा ते बंद उरतात. आतां हाल्ली बाब नितीन गडकरी आयिल्ले युनियन सरफेस ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर. तेजे कडेन हांवें मागला तेन्ना तेणें म्हाका सांगलें तुका जाय जाल्यार आपण 16 बस स्टँड बांदून दिता आनी आय विल मेक इट वर्ल्ड क्लास. वास्कोचो आमदार दाजी साळकार आनी आदलो नगराध्यक्ष नंदादीप रावतानय टारिंगाचे काम हातात घेतिल्ल्यान खोशी उक्तायली. लोकांचो त्रास खंय तरी दूर जावचो म्हणून आमी इमिडिएटली चिकून येतकूच आमी आमचे प्रयत्न स्टार्ट केले की हांगा बेगीन टारिंग जावचें म्हणून आनी एट द सेम सायड रस्तो म्हणजे फूल बस स्टँडूय नवो जावचो म्हणून आमी हे जाले. काळांतरान आमचो ऑनरेबल आतां ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जालो आनी खंय तरी आमी ताकाय रिक्वेस्ट केली. सो आमी पयलो एक वेगळो तरेचो बस स्टँड करपाक वताले, पूण खंय तरी आज खंय तरी तांचे इनिशिएटिव्हान खंय तरी आज गडकरीजीन आमकां एक 16 बस स्टँड तातूंत भितर आमचो बस स्टँड अरावंड वर्ल्ड क्लास बस स्टँड जाता. म्हाका दिसता खूब बरें दिसता. हाजो एक म्हणजे सरान जशें सांगलें एक कॉर्डिनेटेड इव्हेंट जेन्ना आसतात आज खंय तरी फूल मुरगांव तालुक्यात ते एक पालक मंत्री जे आमचे आमकां गायड करता आनी आमी जे जे प्रपोजल तांचे कडेन घेवन गेले अजून पर्यंत आमचे ते सगळे क्लियर जाल्ले आसा. हो एक धाकटो प्रपोजल म्हणजे ट्रेलर म्हणटा तसो, पूण म्हाका मुद्दम सांगत दिसता जेन्ना आमी 2 म्हयन्यांनी हो पास करून हाडलो तो स्वतंत्र पाथ हो मेन हायवे जातालो तेन्ना खुबशे जाणांनी आमकां सांगलें कित्याक करना 6 म्हयने जाली बोवाळ करता. खुबशे हे जाले दुविधा जाली, पूण आमी तेन्नाय सांगिल्लें आमी फक्त पावसा खातीर रावल्या म्हणून हो टेंडर जाल्लो आसा. आमी फक्त पावस जावपा खातीर राविल्लो आसा म्हणून. सो आज खंय तरी हें करता आसतना खूब उमेद जाता. हांव रिक्वेस्ट करता मोहीन सराक की टारिंग केलांच तेज्या भायर खुबश्यो गजाली आसा हांगासर फॅन ना, थंयसर उदक ना पिवपाक. तें एक एसेन्शियल उदक. कोणी पॅसेंजर्स देंवता तांकां ताण लागता तेन्ना उदक आसपाक जाय. एक्वागार्ड थंय फिटींग करपाक जाय. तशेंच टॉयलेट सारकें ना. हांगा एसटी कार येता टॉयलेट्स 30-40 एसटी येता म्हटल्यार खंय तरी एक 80 जाण ते भायले येतात आनी तांकां हांगा नासता आनी आमी हांगा खेळटाच फाटल्यान आनी हांगासर ते टॉयलेट करून वयतात. एक इतले म्हाका दिसता सरान खंय तरी इनिशिएटीव घेतल्यार तेंय काम जातलें. बस स्टँड इंटरनॅशनल लेवलाचेर जातलोच, म्हाका तितूर कांयच खात्री ना, पूण तो जावच्या पयलीं हे बारीक बारीक ज्यो तांकां एसेन्शियल आसता त्योय करच्यो. रस्तो जाग्यार पडटलो हे विशीं दुबाव ना. हांगा तश्यो बऱ्योच गैरसोयी आसात. देखीक उदक, फॅन, झाडां, झोपां, कांय कडेन विजेची तरतूद तिवूय जाग्यार पडटली अशें मंत्र्यान आश्वासन दिलां. तसो हो बस स्टँड आंतरराष्ट्रीय स्तरा वयलो जातलो अशें आश्वासनय माविनान परत दिलां. ते खातीर केंद्र सरकाराचेर खर्चाचो भार घालतले हाचोय ताणें पुनरुच्चार केलो. पूण हो आंतरराष्ट्रीय स्तराचो स्टँड प्रत्यक्षांत येता तो पळोवप इतलेच वास्कोकारांच्या हातांत आसा. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरो महाले.